दीस सोमार फेब्रुवारीची 26 तारीख 2025. पहिले वाचप सिराक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 1 पोळ 1 तावन 10 पर्यंत. सर्गी जाणवाय देवा तावन येता. ती सासनाक ताचे सवय आसा. दर्याची रेंव, पावसाचे थेंबे आनी सासनाचे दीस कोण मेजूंक सकात? आकाशाची उंचाय, पृथ्वीची रुंदाय आनी पाताळाची गुंडाय कोण मापूंक सकात? सगळ्या वस्तू आदी जाणवायाची सृष्टी जाली आनी सासना तावन शान्या गिन्यानाची. जाणवायाचे मूळ कोणाक उगडापें केला? तिच्यो येवजण्यो कोणाक कळीत आसात? एकलो मात्र जाणार आनी भोव भयंकर. आपल्या सिंहासनार तो बसला, सर्वेस्पर तो. ताणें तिका रचल्या, पळयल्या आनी मेजल्या आनी आपल्या सगळ्या रचनाचेर तिका वतल्या. आपल्या उदारपणा प्रमाणे ताणें ती सगळ्या मनशांक दिल्या. आपलो मोग करतल्यांक ताणें ती वांटल्या. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन 93 1 तावन 2 आनी 5. श्लोक. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. पदवेची आंग वस्त्रान तो नेसला. अधिकाराचो पाटो ताणें पेंगटाक बांदला. श्लोक. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. पृथ्वी तुवें थीर केल्याय, ती बिलकुल हलची ना. आरंभतावन तुजें सिंहासन घट्ट उबें आसा. सासना तावन तूं आसाय. श्लोक. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. तुजें उतर सर्वेस्परा केदींच हालाना, बदलाना. संवसार सरासर तुज्या घरांत फांगतेली पवित्राय. श्लोक. सर्वेस्पर राजा महिमेन तो नेसला. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मरिफात उजवाडाक हाडलें. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 9 वळ 14 तावन 29 पर्यंत. जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआंक घेवन पर्वत देंवून हेर शिसा लागीं पाटी येता आसतना लोकांचो जमो भोंवतणी आसून शास्त्री तांचे लागीं तर्क करून आशिल्ले तें तांणी देखलें. जेजूक पळयतच थंय आसलेले सक्कड अजाप जाले आनी धांवन वचून तांणी ताका स्वागत केलो. कितें तें तुमचे भितर तुमी तर्क करनासलेल्यात? म्हणून जेजून तांचे लागीं विचारलें. तवळ जम्या भितरल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री, मोनो देंवसार लागलेल्या म्हज्या पुताक हांवें तुजे सरशीं हाडला. तो ताचेर आयिल्ले तक्षण ताका धरणीक आपटिता. उपरांत तो फेंड वंगता, दांत किर्लिता आनी रूख जाता. त्या देंवसाराक भायर घाला म्हणून तुजे शिसा लागीं हांवें परातलें, पूण तांच्यान तें जालें ना. जेजून जाप दिली, ये अविश्वासी संतते, केदोळ पर्यान तुजे सांगाता हांवें रावचें? हाडा ताका म्हजे सरशी. तांणी ताका हाडलो. जेजूक पळयलोच देंवसारान त्या भुरग्याक उसांबळ केलो आनी ताका धरणीक आपटिलो. भुरगो आडवो उदारो लोळोन फेंडोंगतालो.
जेजून भुरग्याच्या बापाय लागीं विचारलें, कितलो तेंमतावन हाका अशें जायत आसा? ताणें जाप दिली, ल्हान तावनूच. ताकाच नास करी जई म्हणून तवळ तवळ ताका ताणें उज्यांत आनी उदकांत लोटून घालो. पूण तुजे वरवीं कांयपणी साध्य जाल्यार आमचेर दया दवर, आमकां पाव. जेजून ताका म्हळें, साध्य जाल्यार सतमंतल्यांक सर्व संगती साध्य. तितल्यार भुरग्याचो बापय दुकां गळोवन व्हडल्यान म्हणालो, सतमंता धन्या, म्हजो अविश्वास पयस करूंक तुमचो म्हाका आदार दी. लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी भरोवन आयिल्लो पळोवन जेजून देंवसाराक भेस्टावन म्हळें, भेर्या आनी मोन्या देंवसारा, ताचे तावन भायर सर आनी परत्यान ताचे थंय केदींच प्रवेश जायनाका म्हणून हांव तुका फर्मायतां. तवळ बोबो मारीत आनी भुरग्याच्यो जायत्यो ओडी काडीत देंवसार ताचे तावन भायर गेलो. भुरगो एक मोड्या बरी पडलो की साबार जण तो मेला म्हणाले. जेजून तसो हात धरून ताका उखल्लो आनी तो उठोन उबे रावलो. घरा वेतस जेजूचे शिस ताचे सरशी येवन विचारी लागले, त्या देंवसाराक भायर घालूंक आमच्यान कितें जालें ना? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हे जातीचो देंवसार भायर घालूंक मागण्या शिवाय दुसरो उपाय ना. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका ख्रिस्ता. नियाळ. भावार्थ मनशाचे शेगूण वाडयता, देवाच्या हाजरीपणांत वांटेली करता, तशेंच एकामेकाच्या कश्टा अनवरांत भागीदार करता. भावार्थ कितें करूंक शकता आनी ताचो प्रभाव कितें म्हणून जेजूचे शिकवणेन स्पश्ट जाता आनी खरी समजणी मेळटा. देवा शिवाय मनशाचें जिवीत अधुरें आनी आधारावीण. भावार्थ मनशाक खालतो करता आनी देवाचें वर्तेपण वळखूंक कुमो करता. हे शेगूण नात तर जिवितांत प्रवेश जावच्या खंयच्याय देंवसाराक धांवडोवंक साध्य ना. मनशाचें जिवीत गोड वा कोडू करियेत. हे साबार पावटी आमी जियोच्या परिसराक होंदोन आसा. परिसर बरें जाल्यार जिवितांत ध्येय बरे आसतात, नांतर जिणी वेचीक जाता. जिवितांत आसच्या देंवसाराक धांवडावंक जेजून केल्ले बरी मागणे आनी प्राचित करचें गरजेचें. मागणे तें तोंडांत उसारचें उतरां मात्र न्ही, बगार तें एक संबंद रचून करचें. केदाळा देवाचे कुशेक खालतीमान घालता, ते दाळा देवाच्या सुरूपायेन परजळता आनी देव आमचे सर्व आनी सगळे म्हणून मानून घेता. असलें प्रामाणीकपण देवाक मानवता आनी मेसवता. त्या वेळार कितले कठोर देंवसार असल्यारी जेजू मुखार रावूंक शकनात. आमी देवाची स्वतंत्र भुरगीं जावन जियोंक साध्य जाता.